Microphone. विल स्टॉप. Yeah. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करता. म्हणजे बरोबर गोवा राज्याचे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर म्हणजे बरोबर असतात. पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात म्हणजे बरोबर असा. तुम्ही सगळेजण आम्ही आझादी का अमृत महोत्सव आणि गोयचे 60वे मुक्तीचे वर्ष गोवा एट 60 या सेलिब्रेशना खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येता 19 डिसेंबर या दिसा गोंय राज्यात येता आणि खास करून त्यांचा हो पुरा एक आम्ही 60वे मुक्तीच्या वर्षाचो समारोपाचो कार्यक्रम मनोवपा खातीर माननीय पंतप्रधानांक इन्व्हाइट केले आणि त्याच इन्व्हिटेशनाचेर ते गोंय राज्यात येता. सकाळच्या सत्रात ठरलेल्याप्रमाणे सगळ्या तालुका प्लेसीसचेर 19 डिसेंबराचे सेलिब्रेशन त्या तालुक्यात तो मंत्री हो मोठ्या पद्धतीचे कार्यक्रम जातले. पुराय हे फावटी सगळ्या जाग्यार व्हडल्या पद्धतीत कार्यक्रम सकाळचे सेलिब्रेशन करपा खातीर डेप्युटी कलेक्टर्स आणि कन्सर्न मिनिस्टर्स हांकां आमी सांगल्या लोकांक मोठ्या प्रमाणात इन्वॉल्व करून घेवपाकूय ह्या कार्यक्रमांनी लायल्या. ताज्या व्यतिरिक्त आमी प्रत्येक ग्रामपंचायतीक पयलेच फावटी हे कार्यक्रम करपा खातीर 3-3 लाख रुपया त्यांच्या ग्रामपंचायतींनी वेगवेगळे कार्यक्रम कॉम्पिटिशन आसतली. गोंय मुक्ती संग्रामाच्या संदर्भात व्याख्यानां आसतली. गोंय कार्यक्रम करपाक सगळ्या ग्रामपंचायतींनी म्युनिसिपालिटी एरियांनी हे कार्यक्रम करपाक लायल्या. बऱ्याचशा ग्रामपंचायतींनी हे कार्यक्रम करपाक सुरवातूय केली. म्युनिसिपालिटी एरियांनी हे कार्यक्रम जाता. ताज्या व्यतिरिक्त डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनान वर्षभर वेगवेगळे कार्यक्रम ऑर्गनायज केले. डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनान 60 जाग्याचेर गोवा एट 60 याच्या निमित्तात वेगवेगळे लेक्चर्स हे ऑर्गनायज केले आणि त्या धर्तीचेर आमचे आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट आसतले, रवींद्र भवन्स आसतले हांच्यांनी वेगवेगळे कार्यक्रम गोवा एट 60 जरी कोरोनाच्या ह्या महामारीत आमकां खूब कार्यक्रम करपाक मेळना तरी सुद्धा खूबशे कार्यक्रम वेगवेगळ्या संस्थांनी आमच्या कडेन दिल्ले. त्यांचे बरेचशे कार्यक्रम आमी सँक्शनूय करून दिल्या आणि जरी 19 डिसेंबर जावन गेलो आसत सुद्धा जाल्यार फुडल्या 15 दीस पर्यंत अशाच पद्धतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळ्या शहरांनी वेगवेगळी संस्था आणि गोंय सरकारची वेगवेगळी डिपार्टमेंट आपल्या पर्यंत करीत आसा. समारोपाचो आमच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंदजी या कार्यक्रमाक आयिल्ले आणि तांच्यांनी त्यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाची सुरवातूय जाल्ली. बट ताज्या उपरांत आमकां कोविडा खातीर पुराय जरी वेगळे कार्यक्रम करूंक मेळूंक ना आमी समारोपाचो कार्यक्रम माननीय पंतप्रधानजी हस्ते हांच्या हस्ते करपाचो आसा. तो कार्यक्रमाचो ब्रीफ करपा खातीर हांव तुमच्या मुखार आसा. माननीय पंतप्रधान 1:30 हे हंसाच्या दाबोलीमच्या एअरपोर्टाचेर पावता. ताज्या उपरांत 1:35 थंयच्यान ते येतले ते डायरेक्टली युनिव्हर्सिटीच्या हेलिपॅडाचेर एप्रॉक्सिमेटली 2 सुमार हे तालिगांव हांगासर पावतले. ताज्या उपरांत तालिगांवच्यान डायरेक्टली आझाद मैदानाचेर पावतले आणि आझाद मैदानाचेर रीत मार्टियर्स मेमोरियल्स हाका ते रीत ले करतले. थंयसर आमचे ऑल ट्राय सर्विसीस गार्ड हे मार्टियर्स हांकां रीत ले करता आसतना थंय फक्त 4 मिनटांचो कार्यक्रम आसतलो आणि खासा करून रीत ले करपाकूच माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी थंयसर वयतले. ताज्या उपरांत माननीय पंतप्रधान मिरामार हांगासर वयतले आणि मिरामार हांगासर आमचे पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात तांकां वेलकम करतले आणि मिरामार जो स्टेज घातलेली आसा थंयसर तांच्या बरोबर गव्हर्नर हांव आणि पंतप्रधान हे सेल परेड आणि फ्लाय पास्ट पळोवपा खातीर 25 मिनटांचो कार्यक्रम आसा. पयलेच फावटी गोंय राज्यांत अशा पद्धतीचो 60व्या मुक्तीच्या वर्सा पर्यंत उपरांत हो नेव्ही डिफेन्स हांच्या बरोबर अशा पद्धतीचो कार्यक्रम जाता आणि सेल परेड पळोवपाची संद ही गोंयकारांक आसतली. त्या खातीर सेल परेड ही जवळपास 2 सुरू जातली. ती 2:30 पर्यंत सेल परेड जी आसा ही त्या कार्यक्रमाक जातलो. ह्या कार्यक्रमाचे वेगळे इन्व्हिटेशन कोणाक ना. हो कार्यक्रम सगळ्या लोकां खातीर ओपन आसा. जेंका दिसता की आपूण सेल परेड पळोवपाक येवपाक जाय तांच्यांनी 1:30 पर्यंत मिरामारच्या ग्राउंडाचेर ओपन कार्यक्रमा खातीर 25 मिनटांचो सेल परेड आणि फ्लाय पास्ट आणि माननीय पंतप्रधानांक मेळपा खातीर इन शॉर्ट हे मिरामार ग्राउंडाचेर येवचे. सगळ्यांची रिफ्रेशमेंटाची व्यवस्था या ग्राउंडार थंयसर मिरामार बिचाचेर हांवें ग्राउंडार म्हटलें मिरामार बिचाचेर आसतली. मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांनी आणि बाकी सगळ्यांनी सेल परेड आणि फ्लाय पास्ट जो आसा हो मिरामार बिचाचेर पळोवचो. ताज्या उपरांत माननीय पंतप्रधान हे मिरामार बिचा वयल्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत वतले वचपा खातीर
श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात तांकां थंयसर त्या कार्यक्रमाची सुरवात ही वंदे मातरमान जातली. ताज्या उपरांत ट्रेडिशनल वेलकम सॉंग जातलो. ताज्या उपरांत माननीय पंतप्रधानांचे फेलिसिटेशन गोयच्या सांस्कृतिक पद्दतीत तांचे सत्कार हो केलो वयतलो. त्या उपरांत वेलकम स्पीच ही हांव दितलो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आनी ताज्या उपरांत शॉर्ट व्हिडिओ ऑन गोवा लिबरेशन चेर एक धाकलो व्हिडिओ प्ले केलो वयतलो. ताज्या उपरांत फेलिसिटेशन ऑफ द फ्रीडम फायटर आनी वेटरन्स ऑफ द ऑपरेशन विजय द हँड्स ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स टोकन म्हणून आमी जे गोयचे नामनेचे स्वतंत्र सैनीक आसात सो दोन्ही स्वतंत्र संघटना जे आसा आझाद गोमंतक दल आनी दुसरी स्वतंत्र संघटना आसा तांचो अध्यक्ष आनी तांचो सेक्रेटरी हे तांचे कडेन उलोवन जे दोगांयचे 4 जाणांचे फेलिसिटेशन हे टोकन म्हणून केले वयतले. हाज्या व्यतिरिक्त आमचे जे सगळे स्वतंत्र सैनीक हयात आसा तांकां स्पेशल इन्व्हिटेशन्स तांच्या घरा कडेन आनी तांचो मान सन्मान किंवा तांचे सन्मानपत्र हे तांकां मागीर घरा कडेन दिले वयतले. पण आता तांकां इन्व्हिटेशन धाडला. सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांच्या बरोबर त्यांचे स्पेशल इन्व्हिटेशन कार्ड दिला. तांच्या बरोबर तांचो कोण म्हणजे तांचो रिलेटिव्ह तांकां घेवन कोण येवपी आसा तांकां फर्स्ट रोन सीट जी आसा रिजर्व केले वयतले. जेंका ह्या कार्यक्रमाक येवपाक जाय तेंच्यांनी एका पयलीं हे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आपले सीट ऑक्युपाय करचे पडटले. मॅक्झिमम 1.5 पर्यंत तांकां सीट ऑक्युपाय करपाक मेळटले. प्रत्येक स्वतंत्र सैनिकाच्या घराकडे त्याचे इन्व्हिटेशन कार्ड हे सरकाराच्या वतीन धाडले आसा. तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे. हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे आमी वेगवेगळ्या जाणांक श्यामाप्रसाद मुखर्जी तांचे इन्व्हिटेशन प्रत्येकान म्हणजे गोंय सरकारच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जीएडी डिपार्टमेंट जेंका कोणाक ह्या कार्यक्रमाक येवपाक जाय तो आमी इन्व्हिटेशन सगळ्या जाणांक धाडलेलीच आसा. पण ताज्या व्यतिरिक्त कोणाक येवपाची इच्छा आसा तांच्यांनी ह्या इन्व्हिटेशनाक घेवची. स्पेशली फॉर द प्रेस मिडिया हे 3 कडेन तांकां व्हिडिओ आनी प्रेस मिडिया एक आझाद मैदानाचेर दुसरे मिरामार आणि तिसरे आमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेट करून आपापले प्लासीस एकाच जाग्यार कोणाक मेळटले. मुवमेंट करपाक मेळचे ना. म्हणजे जेका आपलो पास हो आझाद मैदानाचेर जाय तेणी आझाद मैदानाचेरूच घेवपाचो. जेका आपलो पास मिरामार ग्राउंडाचेर जाय तेणी मिरामार ग्राउंडाचेर घेवपाचो. जेका पास आपलो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जाय तेणी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान घेवचो. हे रिपोर्टरा खातीर आसा. आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनाक संपर्क करून आपले पासीस जे आसा हे खंयच्याय एकाच वेन्यूचेर तुमकां मेळटले. लोकां खातीरूय त्याच पद्दतीच आसा. पीएम एकदां मुवमेंट सुरू जाल्या उपरांत मुवमेंट जावची ना म्हणून जेका आझाद मैदानाचेर पब्लिका खातीर ना. आझाद मैदानाचो स्ट्रिक्टली कार्यक्रम फक्त रीत लेईंग आसा. त्या खातीर मिरामार आनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हे दोनूय प्रोग्राम हे पब्लिका खातीर ओपन आसा. जेका कोणाक मिरामार येवपाक जाय ताका पासाची गरज ना. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान येवपाक जाय तांणी आपलो पास जो आसा तो घेवचो. व्हिडिओ ऑफ लिबरेशन जाल्या उपरांत फेलिसिटेशन ऑफ द फ्रीडम फायटर आनी ताज्या उपरांत डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द अवॉर्ड बाय ऑनरेबल पीएम एंड गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट एजन्सीज फॉर सक्सेसफुल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा. ह्या स्किमीत ज्यांच्यांनी इम्प्लिमेंटेशन केले अशा वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तांकां फेलिसिटेशन्स केले वयतले. ताज्या उपरांत डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द अवॉर्ड बाय द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर फॉर द बेस्ट पंचायत, बेस्ट म्युनिसिपालिटी, बेस्ट स्वयंपूर्ण मित्र आणि बेस्ट स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम बेनिफिशरीज हातूंतलो सगळ्या जाणांक आमी थंयसर फेलिसिटेशन करूंक शकचे ना म्हणून 6 पंचायतीक 6 स्वयंपूर्ण मित्रांक हे फेलिसिटेशन केले वयतले. उरल्या जाणांक मागीर फेलिसिटेशन अवॉर्ड हो तांचो फावो जातलो. ताज्या उपरांत रिलीज ऑफ द कॉफी टेबल बुक ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हाजेर एक खासा बुक तयार केल्लो आसा. वेगवेगळ्या बेनिफिशरींच्या वतीन ताजे रिलीज केले वयतले. ताज्या उपरांत डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द चेक्स अंडर द गोवा एट रेट 60 टू बी सिलेक्टेड फॉर द म्युनिसिपालिटीज अँड पंचायत. फक्त टोकन म्हणून एक म्युनिसिपालिटी आणि एक ग्रामपंचायतीक हो चेक 50 लाख आणि 1 कोटीचो चेक हो दिलो वयतलो. मागीर सगळ्या जाणांक जे आसा हे त्यांचे पयशे हे डायरेक्टली त्यांच्या अकाउंटाचेर डिस्ट्रीब्यूट केले वयतले. आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान खासा गोयचे 60वे मुक्तीचे वर्ष मनोवपा खातीर 300 crores ऑफ रुपीज मेळिल्ले. तातूंतले आमी पंचायतीक 50 लाख रुपया आणि म्युनिसिपालिटीक 1 कोटी रुपया दिता म्हणटले. ताची टोकन सुरवात आमी माननीय पंतप्रधानजीच्या हस्ते करपाचे आसा. ताज्या उपरांत रिलीज बाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर वन माय स्टॅम्प आणि पोस्टल कवर. गोवा पोस्टल डिपार्टमेंट हांच्या वतीन माय स्टॅम्प आणि पोस्टल कवर तयार केल्ले आसा. ताजे रिलीज केले वयतले. ताज्या उपरांत प्रेझेंटेशन ऑफ द मेघदूत पोस्ट कार्ड to commemorate the 60th year of Goa liberation to the Honorable Prime Minister by Chief Minister. तांकां प्रेजेंट केले वयतले. हे खासा
आम्ही पोस्ट कार्ड जे आसा कॉमेमोरेट गोवा 60 लिबरेशन करपा खातीर गोंय सरकारान पोस्ट डिपार्टमेंटाक तयार करपाक लायिल्ले ते तांकां प्रेझेंट केले वयतले. ताज्या उपरांत व्हर्च्युअली इनॉग्रेशन बाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचे 5 प्रोजेक्ट आसा. एक रिनोवेटेड फोर्ट आग्वाद जेल म्युझियम हाजे रिनोवेट केला, ताचे लोकार्पण केले वयतले. दुसरे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक गोवा मेडिकल कॉलेज हाचे लोकार्पण केले वयतले. तिसरे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाचे लोकार्पण केले वयतले. चौथे एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर एट मोपा एअरपोर्ट हाचे लोकार्पण केले वयतले. आणि गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन दवर्लीम नावेली गोंयांतले पहिले गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन हाचे लोकार्पण जे आसा या 5 प्रोजेक्टाचे लोकार्पण माननीय पंतप्रधानजीच्या हस्ते केले वयतले. शॉर्ट व्हिडिओ ऑन द इनॉग्रेटेड फॅसिलिटीज या 5 प्रोजेक्टांचेर एक व्हिडिओ फिल्म जी आसा ही थंयसर रिलीज केली वयतली. एक्चुअली प्रोजेक्ट कितें आसा या व्हिडिओ फिल्मांतल्यान हे प्रोजेक्ट माननीय पंतप्रधान आणि लोकांक कळपा खातीर थंयसर दाखयले वयतले. ताज्या उपरांत माननीय पंतप्रधानजींचे भाषण हे गोंयच्या लोकांक संबोधीत गोवा @60 हाच्या संदर्भात माननीय पंतप्रधानांचे भाषण जातले. ताज्या उपरांत वोट ऑफ थँक्स, नॅशनल एंथम आणि माननीय पंतप्रधान हे थंयच्यान दिल्ली वचपा खातीर वयतले. त्या खातीर देडा पयलीं श्यामाप्रसाद मुखर्जी मेन स्टेडियमांत जेंका बसपाक जाय त्या सगळ्या पब्लिकान थंयसर आमी सगळ्या जाणांक जाहीर इन्व्हिटेशन जेका कोणाक पास जरी मेळलो आसत जाल्यार त्यांनी व्हेन्यूचेर ताका पास मेळटलो. त्यांनी डायरेक्ट येवन व्हेन्यूचेर आपलो ग्रीन पास घेवन आपल्याक बसपाची सोय ही श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आसतली. देडा उपरांत मागीर कोण येता ताका श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे जे 2 एंगर घातलेले आसा थंयसर स्क्रिनीची सोय केल्ली आसतली. त्या देडा उपरांत येवपी लोकांक ह्या सायडींतल्या 2 एंगरांनी बसचें पडटलें. लोकांची रिफ्रेशमेंट आनी बाकीची उदक आनी ह्या सगळी सोय ही दनपारां आनी वयतनाय बी सगळी केल्ली आसतली. प्रत्येक गोंयांतल्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यांतल्यान बस अरेंजमेंट केल्ली आसा. त्या मतदारसंघात त्याचे इन्चार्जीस किंवा थंयसले कन्सर्न आमदार हांकां कॉन्टॅक्ट केल्या उपरांत बस खंयच्या मतदारसंघांतल्यान केन्ना वयतली म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काणकोण सारकेल्या भागांतल्यान 11 सुमारूच बस येतली किंवा केप्यां सारकेल्या भागांतल्यान 11 बस सुट्टली. त्या खातीर माननीय पंतप्रधानच्या भाशण जेंका कोणाक पार्टिसिपेट जावपाचें आसा तांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी ती बस संपर्क करून त्या बसी वयल्यान श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा पर्यंत येवचो. कार्यक्रमाक येवपाची आनी वचपाची ट्रान्सपोर्ट वेवस्थाय बी सरकारा कडल्यान केल्ली आसतली. त्या खातीर गोंय सरकारच्या ह्या कार्यक्रमाक पयलेच फावटी म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव आणि गोवा @60 या अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमात आम्ही पंचायतींचे फेलिसिटेशन करता, स्वयंपूर्ण मित्रांचे फेलिसिटेशन करता आणि आत्मनिर्भर भारत ही स्कीम लोकांपर्यंत व्हरपी अशा सगळ्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे फेलिसिटेशन करता. या कार्यक्रमाक आमचे खासा सगळे मंत्री खासदार हे सगळ्यांक आम्ही इन्व्हाइट केल्ले आसा. आम्ही लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांकांय इन्व्हाइट केल्ले आसा. तेंच्यांनी खासा करून ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक तेंच्यांनी उपस्थित रावचे. गोंयच्या समिस्त लोकांक माननीय पंतप्रधान संबोधित करपाचे आसा. त्याय कार्यक्रमाक तेंच्यांनी सगळ्यांनी उपस्थित रावचे हे हांव सगळ्या जाणां ह्या प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक इन्व्हाइट करता. श्यामाप्रसादात 6,500 लोक हे सारखे 6,000 लोक पर्यंत बसू शकता त्याच्यापर्यंत. आणि बाकीचे आम्ही थंयसर 2 एंगर जे घातलेले आसा तितून जवळपास 10,000 लोकांची या दोन्ही एंगरांनी मेळून व्यवस्था. एक्चुअली थंयसर 4 व्हडले एंगर्स घातलेले असतात म्हणजे ते आता पळयतात 50 मिटराच्या डिस्टन्साचेरय 2 एंगर आसात. आमकां क्लोज बाय आनीक 2 म्हणजे ऑल टुगेदर 4 एंगर्स हे व्हडले घातलेले आसा. आम्ही अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 15,000 to 20,000 म्हणजे मेन श्यामाप्रसादाच्या भायर लोकांची बसपाची व्यवस्था आणि लोकांची रिफ्रेशमेंटाची व्यवस्था ही दोन्ही कडे भायर केल्ली आसा. कोविडा खातीर थर्मल स्क्रिनिंग जे आसा हे कंपल्सरी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान किंवा भायर वयता आसतना जातले. थंयसर कोणाचो टेम्परेचर आसत जाल्यार तेजी रॅपीड टेस्ट जी आसा ही केली वयतली. बाकीचे जे अवॉर्ड आणि बाकीचे जे घेवपाक वता त्या सगळ्यांची रॅपीड टेस्ट जी आसा ही केली वयतली. इवन दो कोणाक थर्मल स्क्रिनिंग करता आसतना टेम्परेचर जर आढळ्ळो जाल्यार ताका हॉलांत एंट्री मेळची ना अनलेस अंटील तेजी रॅपीड टेस्ट केल्या शिवाय. मिरामार पूर्णता ओपन आसा जेका कोणाक दिसता कारण तो कार्यक्रम हो पळोवपा सारकिलो कार्यक्रम आसा. पयलीच फावटी अशा पद्धतीची सेल परेड गोंयांत जाता. गेल्या आमी जशें म्हणटा की गोंय मुक्त करपा खातीर विजय ऑपरेशन्स तेन्ना घडोवन आयिल्ले आणि विजय ऑपरेशनाच्या उपरांत अशा पयलेच फावटी आमकां वेगवेगळ्यो बोर्ड्स ह्यो गोंयकारांक पळोवपाची संद आसा. त्याची ट्रायल जी आसा हांव मुद्दाम तुमकां कळपा खातीर सांगता. तुमी सगळ्यांनी
फाल्यां ट्रायल पळोवपा खातीर दनपारां 1:30 वरांचेर तुमी सगळ्यांनी मिरामार येवचे, जेणे करून तेजी ट्रायल हो फाल्यां दनपारांच घेतलो वयतलो आनी लोकांनी परत एकदां परवां एक्चुअली माननीय पंतप्रधानांच्या बरोबर पळोवपा खातीर परवांय त्या कार्यक्रमाक व्हडा संख्येत, कारण मिरामारचो कार्यक्रम ओपन हेजेर व्हेन्यूचेर आसा, त्या खातीर सगळ्यांनी ती पळोवपा खातीर भुरग्यांनी जाणट्यांनी सगळ्यांनी, कारण भुरग्यांक अशा पद्दतीची सेल परेड पळोवपाची संद परत परत मेळना. म्हणजे नेव्ही फोर्स ऑफ इंडिया हांच्यांनी आमकां सहकार्य करून अशा पद्दतीचो सेल परेड, त्या खातीर समेस्त हांव सगळ्या पेरंट्सां खातीर मागता की तांकां सेल परेड आनी फ्लाय पास पळोवपाची संद म्हाका दिसना बेगीन परत मेळत अशी. आमकां परत केन्नाची कदाचित आमी 75 वर्सां गोंयची मुक्तीची सेलिब्रेट करता आसतना कदाचित मेळूंक शकता, बट 7वें वर्स मुक्तीचे करता आसतना आनी आझादी का अमृत महोत्सव करता आसतना आमकां केंद्र सरकारान खास करून ही येवजण पळोवपाक दिला. त्या खातीर मॅक्झिमम भुरग्यांनी हांगासर पळोवपाक येवचे अशें म्हाका दिसता. तेंची सगळ्यांची बाकीची सगळी व्यवस्था जी आसा, आमी वेगवेगळ्या बसीस अरेंजमेंट ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो बसीस मिरामारूय बी लोकांक हाडपाची व्यवस्था जी आसा ह्या बसींतल्यान आमी करतले. त्या खातीर जेका कोणाक ज्या जाग्यार येवपाच्या तेंच्यांनी आपल्या त्या त्या जाग्या जे इन्चार्जीस आसा, आमची केटीसीस आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट ही बस व्यवस्था पळयता. खंयच्या स्कूल, खंयची हायर सेकंडरी, खंयची कॉलेज, आमी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हे कॉर्डिनेट करतात. बट कंबायन पद्दतीन जर कोणाक येवपाचें आसत जाल्यार आपल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक तांच्यांनी संपर्क सादचो. तेजी वेगळी अरेंजमेंट पर्टिक्युलरली त्या जाग्या वयल्यान, मागीर ते काणकोण आसूं किंवा पेडणे आसूं, त्या सगळ्या जाणांक कंबायन येवपाची व्यवस्था ही मिरामारच्याय कार्यक्रमाक, नॉट ओन्ली फॉर द भाशण पण मिरामारच्या कार्यक्रमाक सुद्धा सेल परेड पळोवपा खातीर आमची व्यवस्था करपाची तयारी आसा. त्या खातीर आयच्या प्रेस अरेंजमेंट केला, सेक्युरिटी सगळी अरेंजमेंट केली आसा. सेक्युरिटीच्या बाबतीत भिवपाची गरज ती प्रचंड गर्दी जातली तुमकां दिसना जेन्ना आवाज गोंयचे पडटा. ऑफकोर्स मिरामारचो बीच खूप व्हडलो आसा आनी तेंच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांनी सेल परेड पळोवपाक येवची. ऑफकोर्स, कारण आमी जरी दनपारचे असले म्हाका आशा आसा की मॅक्झिमम लोक अशा पद्दतीची सेल परेड येवची, म्हणून तर आमी मिरामार बिचार ओपन जाग्यार दवरलेली आसा. आणि पंतप्रधान फक्त थंयसर स्टेज प्लॅटफॉर्माचेर वयर आसतले, बाकीचे सगळे लोक ओपन व्हेन्यूंतल्यान सेल परेड पळोवपाक शकता. त्या खातीर चडांत चड लोकांनी थंय येवची. आमची जर उदक रिफ्रेशमेंटची व्यवस्था अप्रॉक्सिमेटली 12 सेलिंग बोट्स आणि 7 फ्लाय पास करपा खातीर हे आसतली. नेव्ही पर्सनल खूब आसतले. I can give you details number, but 12 सेलिंग आणि त्या भायर हेजी आसतल्यो. फाल्यां तुमकां नंबर मेळटलो त्याचो म्हाजे कडेन आतां एक्झॅक्टली ना. तितून 2 तरेच्यो आसा. सेल परेडा खातीर नेव्ही बोट्सूय आसतल्यो आणि ज्यो डायरेक्ट सेलिंगा खातीर पार्टिसिपेट जाता, यॉटिंगा खातीर पार्टिसिपेट जाता त्योय बोट्स आसतात. यॉटिंग स्किल्स सीएम सध्या टोकन म्हणून तुम्ही एका पंचायती आणि म्युनिसिपालिटीक दितले न्ही ते अमाउंट, बाकीच्या पंचायतीक केन्ना पर्यंत? बाकीच्या पंचायतीक 2 ते फुडल्या आठवड्यात त्यांचे पैसे ताका ट्रान्सफर केले एका स्पेशल प्रोजेक्टा खातीर आसा. हेजे सिलेक्शन सगळे आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग. परत एकूच सांगता, परत एकदा कळपा खातीर सांगता, स्वयंपूर्ण मित्र आणि ग्रामपंचायती ह्यो पॉलिटिकली सिलेक्ट करूंक ना. कळपा खातीर सांगता, तांची एक कमिटी आशिल्ली, खंयच्यो बेस्ट पंचायती जेंच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंयचें काम केलां, कोण बेस्ट स्वयंपूर्ण मित्र जेणी बरें काम केलां, हाजे सिलेक्शन त्या पंचायती ते आमच्या कमिटीत केलां. तितून कोणूच पॉलिटिक्स या प्रत्येक ब्लॉकांतली एक पंचायती सिलेक्ट जाल्ली आसा. बट तितून करून फक्त माननीय पंतप्रधानाकडे घेवपा खातीर 6 ग्रामपंचायती आसतल्यो, त्यो 12 पंचायती सिलेक्ट जाल्ल्यो आसा. बट 6 जाणांक थंय घेवपाक मेळटले. स्वयंपूर्ण मित्र 12 सिलेक्ट जाल्ले आसा, बट त्या 6 जाणांक माननीय पंतप्रधानाकडे घेवपाक मेळटले. 50 lakhs रुपीज सगळ्यांक वयतले. दिस इज फॉर द स्पेशल प्रोजेक्ट. तांच्यांनी आपलो स्पेशल प्रोजेक्ट आमी गोवा इटरेट 60च्या निमित्तान खंयचो करता हाजे सबमिशनूय करपाचे. ते पयशे बेश्टे गटारां करूंक मेळचे ना, ते पयशे फक्त स्पेशल प्रोजेक्टा खातीर आसा. ऑलमोस्ट 150 ग्रामपंचायतींनी आपले प्रपोजल्स धाडल्या. थोड्या पंचायतींनी उरल्या, ते आपले प्रपोजल धाडटले. ग्रामपंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायत इज द फायनल ऑथॉरिटी फॉर द सँक्शनिंग. गोल्डन जुबलीच्या टायमार अमाउंट तांकां
10 लाख रुपये काहीतरी दिले. सीएम प्रोजेक्ट हांव प्रोजेक्टाच्या बाबतीत सांगता आसतना सांगता कदाचित इट इज अन युजफुल प्रोजेक्ट फॉर द पब्लीक. इवन तो बस शेड असू येता, ते बस मार्केट असू येता, ती क्रिमिटोरियम असू येता, तो कम्युनिटी हॉल असू येता, बट जो सातत्यान सदोदीत लोकांक उपयोगी ठरतलो अशा पद्धतीचे प्रोजेक्ट, विशेष करून मार्केट प्रोजेक्ट असू येता, लायब्ररी असू येता, त्यांनी पंचायतीचो हॉल रिनोव्हेशन असू येता, बट जो प्रोजेक्ट लोकां खातीर उपयोगी आसतलो. कदाचित फाल्यां सकाळी कोण तरी भितर एखादो ट्रॅक्टरय घेवन येता, तर त्या गावातल्या लोकांक उपयोगी जावं शकता. पण एक न्ही, एकापेक्षा 4 प्रोजेक्टूय असू शकता धाकटे, बट ते लोकांक उपयोगी असचे. म्हणजे आम्ही म्हणटा की हो पैसे जे आसा हे खऱ्या अर्थात लोकांक उपयोगी आहे. सेम मोपाचे जे तुम्ही म्हटलं पळय एव्हिएशन स्किल सेंटर एका सायडीन कावले तितून एक हे केला की ते ऑलरेडी मोपाचो लँड आयक, हांव तुका तो मरे कोण तो उलयता बी पळय, तो कितेंय उलयता तो खंयसर. त्या खातीर सांगता आतां मान्य पंतप्रधान येवपाचो आसा, ताच्या खातीर ह्या कार्यक्रमाचेर कॉन्सन्ट्रेट कर. तितले एव्हिएशन स्किल सेंटर, हे एव्हिएशन स्किल सेंटर गेली कितलेशेच दीस आमी वाट पळयता. ज्या एव्हिएशन स्किल सेंटरात भुरग्यांक ट्रेनिंग दिली वयतली, त्या खातीर आमी आयच्या प्रोग्रामाचेर पयलीं कॉन्सन्ट्रेट करुया. तो कितें म्हणटा तें उत्तर दिता, म्हळ्यार सगळीं उत्तरां आसा, भिवपाची गरज. ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बार हिंदी में बात करता हूँ. ट्रैफिक मैनेजमेंट किती आसलेलो ब्लॉक डायव्हर्शन बी इन पेंजीम फक्त एकूच म्हणजे देडाच्या उपरांत जे आसा पळय न्ही, फक्त पब्लिका खातीर सगळें ओपन आसा. पब्लिका खातीर खंयसरूच खंयचें दुकान बंद ना, कोणीच कितेंच दुकान बंद करचें न्ही, कोणाकूच येवपाक वचपाक भायर सरपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. फक्त ट्राफिक जे आसा हे फ्रॉम श्यामाप्रसाद मुखर्जी टू आझाद मैदान आणि आझाद मैदान टू मिरामार आणि मिरामार टू परत श्यामाप्रसाद मुखर्जी इतके ट्राफिक जे आसा हे देडाच्या उपरांत बंद आसतले. हाची सगळ्यांनी सत्राय घेवची, कारण माननीय पंतप्रधानांचो मोमेंट आसता वो जवळपास 3 पर्यंत बंद आसतले, श्यामाप्रसाद मुखर्जीन PM वचा पर्यंत. त्या खातीर म्हटल्यार लोकांक भोंवपा खातीर न्ही दुकानां बंद दवरची न्ही. कोणाक आझाद मैदानावालो कार्यक्रम जर एखादा दुसरा घेवन थंयसर उबो रावन सायडीच्या बिडीच्या पळोवपाचो थंयसर 3 मिनटां 4 मिनटांचो प्रोग्राम आसता, त्याची खंयसरूच बंद ना. माननीय पंतप्रधान 19 दिसंबर गोवा एट 60 गोवा के आजादी के 60 साल मनाने के लिए जो समारोह कार्यक्रम है उनको माननीय पंतप्रधान देन release by Honorable Prime Minister my stamp and postal cover, then presentation of the Meghdut postcard to commemorate the 60th year of the Goa liberation to the Honorable Prime Minister by Chief Ministers. Then virtually inauguration by the Honorable Prime Minister with the renovation of the Fort Agwas Jail Museum, Super Speciality Block, Goa Medical College, then South Goa District Hospital, then Aviation Skill Development Center at Mopa Airport, and gas insulated substation Dawarlim Naveli. इसका शॉर्ट वीडियो ऑन इनॉग्रेशन फैसिलिटीज पे शॉर्ट वीडियो रहेगा. इसके बाद में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गोवा के लोगों को संबोधित करेंगे, वोट ऑफ थैंक्स, और माननीय पंतप्रधान दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. इसलिए गोवा में जिनने फर्स्ट टाइम इस तरह से पंचायत को अवार्ड देना और बाद में स्वयंपूर्ण मित्र जो आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत जिन जिन लोगों ने डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया उनका भी फेलिसिटेशन हम माननीय पंतप्रधान जी के हस्ते करने वाले हैं. ओके, इसी तरह से हम बहुत ही सुबह वाला कार्यक्रम जो रहेगा 19 दिसंबर वाला, हर तालुका में जो मिनिस्टर्स वहाँ का फ्लैग होस्टिंग करेंगे, और इस बार वहाँ का भी कार्यक्रम बड़ी मात्रा से हम सब लोग कर रहे हैं. मैं गोवा के सभी लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ, इवन दो ऑन मिरामार बीच एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. जिन लोगों को इन्विटेशन कार्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चाहिए नहीं मिला वो डायरेक्टली वहाँ आ सकते हैं, उनके लिए इन्विटेशन वहाँ अवेलेबल रहेगा. और जिन लोगों को मिरामार बीच पे सेल परेड और फ्लाई पास देखना है वहाँ पे ओपन कार्यक्रम है, सभी लोग आ सकते हैं, सभी की व्यवस्था की गई है. जय हिंद. फर्स्ट टाइम